सध्या T20 वर्ल्ड कप चालू आसा आणि काल USA वर्सीस पाकिस्तान मॅच जाली. USAन आपली फर्स्ट मॅचीन कॅनडाक हारयले. काल पाकिस्तान आणि USAची मॅच जाली. सगळ्यांक दिसतालें पाकिस्तान USA हारयतले, पूण तशें जावना आणि USAन बरी टफ फायट दिवन मॅच आसा ती लास्ट ओव्हरी मेरेन व्हेली. परत मागीर सुपर ओव्हर जाली आणि सुपर ओव्हरीन एक मूळ गोंयचो भुरगो जो म्हणटा तो सौरभ नेत्रावळकर तो हिरो थारलो आणि तांचीच फॅमिलींतलो एक मेंबर आमच्या वांगडा आसा, एडवोकेट अशोक सिनाय नेत्रावळकर, आणि ताचें गोंयान कनेक्शन कशें कितें आसा तें आमी ताचे कडसून जाणून घेतलें. सर, काल सौरभ USAच्या पंगडा वांगडा खेळ्ळो. काल ताणें बरी कामगिरी केली, बरी बॉलिंग केली. तर गोंयान ताचें कशें कितें कनेक्शन आसा आमी तुमचे कडसून जाणून घेवपाक सोदता. कनेक्शन म्हणजे ताजो जो आजो आशिल्लो पळय श्रीपाद नेत्रावळकर, आनी श्रीपाद नेत्रावळकर बापूय म्हणजे पुरुषोत्तम नेत्रावळकर, ते सगळे हांगाच रावताले. आमी आमचे ताळगांवच रावताले, म्हणजे आमचेच भितर, आनी ते आमचे घरचे सगळे. कळ्ळें म्हणटकूच तो श्रीपाद नेत्रावळकर पळय म्हणटा खूब वर्सां पयलीं, म्हणजे 1941 42 तो हांगा पुर्तुगेज आशिल्लो तेन्ना. काम धंदो नाशिल्लो, शिक्षण बरें मेळनाशिल्लें, म्हणून तो मुंबय गेलो. मुंबय शिकलो बिलो कितें केलें तो, आनी तो मागीर ताका नोकरी मेळ्ळी ती हातून टॅलिकॉम कंपनीन. थंय नोकरी केली ताणें. ती करता म्हणटा ते रावतालो मालाड तो. कळ्ळें. मागीर हय, मुंबय मालाड. आनी मागीर तो लग्न जालो थंय. ती लवण्याली गोंयचीच, मडजुयेची. तिचें नांव सुमन. पयलीं खंय रावताली? पयलें खंय हांगासर पयलीं हांगा लागींच रावतालीं, ताळगांव हांगा लागींच. म्हणजे आमी आनी ते पळय रावता ते एक न्ही, पयलीं आमचें घर एकूच आशिल्लें पयलें कुटुंबाचें, पूण ते पुर्तुगेजान मोडलें ते प्लेगा खातीर. मागीर ते वेगळे वेगळे रावूंक लागले, म्हणून ते थंय रावताले. हांगा लागींच रे, ताळगांव म्हणजे सामकें लागीं हांगा. थंय साकून सोडून तो मुंबय गेलो, आनी मुंबय तो शिकलो केलो, आनी ते टॅलिकॉम कंपनीन आशिल्लो थंय. पयलीं लग्न बी जावन मागीर ताका भुरगीं जालीं न्ही. सर, तशेंच सौरव अंडर-19 वर्ल्ड कपूय खेळ्ळो इंडियेक. सौरव अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडियेक रिप्रेझेंट केलें ताणें एट द एज ऑफ 19 अंडर-19. आनी ही इज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. तशेंच तो मुंबय रणजी खेळटालो, आनी तो कंप्युटर इंजिनियर जालो, मुंबय जालो. मागीर तो इंजिनियर जाल्या उपरांत तो फुडें शिकपाक MS करपाक USA गेलो. MS करून ताणें कॉर्नेल युनिवर्सिटीन केली. तो क्रिकेट थंय खेळटालो, मागीर थंय तांचे बरोबर खेळटालो. खेळून मागीर तो US टिमीचो कॅप्टनूय जालो. मागीर ताणें थंय लग्न जालें. थंय लग्न जातकूच ताची बायलूय पळय म्हणटा ती कॉर्नेल युनिवर्सिटीन शिकल्या ती. आनी मागीर ती MSच जाली कंप्युटर. आनी तिचें नांव पळय आसा ती स्निग्धा. ती दोनी ओरेगल कंपनीन दोगूय थंयच काम करतात. आनी काम करता करता तो खेळटालोय क्रिकेट खेळून ते पयर पळय काल मॅच पळय जाल्या, तो फास्ट आर्म बरो, आनी तांचो बरो प्लेयर तो. काल खरेंच ताणें बरी परफॉर्मन्स केलो. सुपर ओव्हरीन 19 रन डिफेंड करून बेस्ट केल्या. ही इज द एक्चुअली ही इज ए हिरो ऑफ दॅट टीम एक्चुअली. आनी ताज्या खातीरूच तो जिखले ते, कित्याक ताजी बॉलिंग इतली बरी पडल्या काल. ती पाकिस्तानाक कशीच हें करूंक मेळनाहली, आनी म्हणून दे वॉन द मॅच. पाकिस्तान आमचे इंडियेचे आर्च रायवल्स अशें म्हणटा, आनी गोंयकाराचो एक तातूंत आतां हात आसा तांकां हरोवपाक. तुमकां कशें दिसता? तुमच्या फॅमिलींतलो मेंबर? ना, म्हाका फॅमिलीचो म्हणजे कितें, आमच्या फॅमिलीचो म्हणजे बरो खेळ्ळो केलो म्हणून आमकां अभिमान आसा न्ही. वी आर व्हेरी प्रावड ऑफ हीम. कळ्ळें तुका? व्हेरी प्रावड ऑफ हीम. आनी पाकिस्तानाची आमची इंडिया टिमूच आसा न्ही. USA सोडूच इंडिया टिमूच इज पाकिस्तान आहा. पूण आतां अमेरिकन टिमीनूय आमचो नेत्रावळकर प्लेयर आसूं ताणें तांकां हरयल्लें आसा. तें आनीक बरें दिसलें आमकां. सर, गोंयान बी केन्ना तेंचे येवप बी अशें जाता? मूळ गोंयचेच ते, गोंयान येताच ते. आतां आमचो देव मंगेश जात्रेक येता ते महारुद्र करता थंय. करता म्हणजे ताजो बापूय करता. ताच्या बापाचें नांव नरेश. तो बी इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियर. ताजी फॅक्टरी आहा हांगा खंय बॉम्बे, इलेक्ट्रॉनीक फॅक्टरी आहा तो ते आहा. आनी ताजे बायलेचें नांव स्वाती. ती हावज वायफ. कळ्ळें. म्हण ती खास मॅच पळोवपाक USA गेल्ली आपल्या पुताची. तिणें मॅच सगळी पळयली, आनी ताणें त्यो मॅच पळोवन जिखल्या उपरांत ती दोगांयचो फोटो आमकांय धाडला हाजो. आवय आसा सायडीक, आनी ताची बायलूय आसा. एंटायर एटमॉस्फियर इज व्हेरी गूड, बिकॉज तो जिखलो, विन जालो आपल्याक हातूंत टॅलंटान टिमीक विन केली. इज ए व्हेरी गूड. लास्ट टायम गोंयान हांवें ताका पळयलें तेन्ना कितें, ते मुंबय रावता न्ही, ते मालाड रावपी ते. तो एक ताज्या आते भावाचें लग्न आशिल्लें 1900 म्हाका दिसता ते 16 5-6 वर्सां पयलीं.
तेन्ना तो आयिल्लो पूण मागीर कितें तो शिकलो आनी अमेश यू एस ए गेलो ते परत परत येत जायना जें आतां कळ्ळें. पूण ताजो बापूय येतालो हांगा नरेश तो येता गोंयान कळ्ळें. आतां ते येवपाचें आसा चवथीक येवपाचें आसा सगळे